येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. झेडपी पोट वेंचणुकेंत 19 उमेदवार रिंगणात. 16 ऑक्टोबराक जातले वेंचणुकीचे घेर. भाजप, काँग्रेस, आम आदमी पक्षा बरोबर हेर अपक्ष सास्पितले राजकी जैत. मुरगांव वाठारांत अजापीत करपी चोरयो. उदकाचे चोरतात मिटर, मात सोडून दितात मोटर. तांबे वा पितूळ चोरपाचो आसो येता हेत. आसामाक जातली वरिष्ठ बायलां T20 मॅच. शिखा पांडे करतली गोंयच्या बायलां क्रिकेट पंगडाचें फुडारपण. गुवाहाटीत 11 ते 22 ऑक्टोबर मेरेन चलतली मॅच. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 16 ऑक्टोबराक जावपी झेडपी पोट वेंचणुकेंत एकूण 19 उमेदवार रिंगणात देंवल्यात. बेरेस्तारा उमेदवारी अर्ज भरपाची निमणी तारीख आशिल्ली. भाजप, काँग्रेस, आप आनी अपक्षांनी दवल्ली. कुठ्ठाळे आनी रेश मागूश मतदारसंघांनी उमेदवार दवरल्यात. कुठ्ठाळे आमदार आंतोनियोची घरकान्न मर्सियाना वाज हिणे समर्थकांक बरोबर घेवन उमेदवारी अर्ज भरलो. आम आदमी पक्षाचो उमेदवार जॉन डिसाने आदली आमदार एलिना साल्डाणाचो तेंको घेवन उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. अजापाची गजाल म्हटल्यार सत्ताधारी भाजपान कुठ्ठाळेंत वेंचणुकेची गोली भायर रावपाचो निर्णय घेतला. झेडपी फॉर्म झेडपी इलेक्शनात ते मी आपले न्हू पयले तेजो मॅनिफेस्टो केल्लो आहा. सो तेजे आनी इनकम्प्लीट उरलो हांवें 2 वर्सांची इनकम्प्लीट उरलो हांवें. ती वर्क्स हांव कंप्लीट करतलें आनी लोकांचें कितें आहा न्हू तेंय बी हांव ट्राय करतलें हें करपाक. 2012 आनी तेणी एक डेप्युटी सरपंच म्हणून आमचे कोर्ताली विलेज पंचायतान तेणी काम केल्लें आसा. आनी तेच भाशेन तेजे पयलीं हांवें 20 वर्सां पंचायतान काम केलें. डेप्युटी सरपंच जालो, 2 फावटी सरपंच जालो. तशें लोकांनी म्हाका झेडपी 2 फावटी इलेक्ट करून हाडलो. आनीक ताचे इतलेंच तरी आसतना म्हणजे हांवें ग्रासरूटाचेर हांवें काम केलें आसा आनी ताकाय थोडे एक्सपिरियन्स आसा. ताकाय खबर आसा कितें काम करपाक, कित्याक लोकांच्या बारा ताणें थोडें काम केल्लें आसा. जेन्ना सराची कामां पेंडींग उरिल्ली आसा हांवें तो झेडपी आशिल्लो तेन्ना द नेक्स्ट पर्सन हू कॅन व्हेरी वेल हँडल द वर्क घरांतलोच मनीस. बिकॉज ते जें काम उरिल्लें आसा इनकम्प्लीट ते कितले पर्यंत उरिल्लें आसा ते घरांतल्या मनशाक चड बरें खबर आसता. एंड आय एम व्हेरी मच शुअर मॅडम आमकां ते करून दाखयतली कंप्लीट, नो डाउट्स इन दॅट. Sir was never having the intention आपणागे बायलेक बसोवपाचें, बट वी वॉट द कोणाकूय बसोवपाक जातालें सरान. बट देन सरूय बीन तेचे दुयेंसाक लागून तो एक ऑलमोस्ट 2 सुमना तो बरो ना जालो. वी डिडंट डू एनी वर्क. हे भाशेन हे सिच्युएशनाचेर वी कुडंट गेट अ कॅन्डिडेट वेरीन डायरेक्टली हाडून बसयलो. आनी आम आदमी पार्टी एक बरी पार्टी म्हणून सजमोन हांव हे पार्टयेन जॉयन जावन आयज जावन तांच्यांनी म्हाका एक कॅन्डिडेट कसो नेमला. हांव कॅन्डिडेट रावला कित्याक हांव फाटली म्हजी वर्सां लोकां बरोबर रावन म्हजे लागीं जाता ते भाशेन कामां करीत आयला. आनी आयज ही म्हाका संदी ही आम आदमी पार्टीन दिल्या. हांव म्हाजो फूल सपोर्ट जॉनाक दिता कित्याक हांव जॉनाक वळखता. जॉन कसलो मनीस तो हांव जाणा. तेणेन सांगलां तें सारकें. तो जावन आसा एक मनीस जो सद्दां लोकां खातीर वावुरलेलो आसा आनी ह्याच खातीर मतांनी ताच्या बरोबर आसलो. तो मतांनी बरोबर आशिल्लो. दवरलीत उमेदवारी अर्ज दाखल करपाचे निमणे दिसा घिट्टी पडल्यो. भाजप उमेदवार परेश नायकान थळावा आमदार उल्हास तुयेंकाराचे हजेरेंत उमेदवारी दाखल केली. त्या उपरांत काँग्रेसीचो उमेदवार लिओन्सिओ रायकार आनी आपाचो उमेदवार सिद्धेश भगतान उमेदवारी अर्ज भरलो. दवरलेची सुवात काँग्रेस जिखतलीच, पूण आमकां हेर दोगांची वाट पळोवची पडटली अशें दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान सांगलें. भारतीय जनता पार्टीन म्हाजेर एक विस्वास दवरलो की दवरली हे बाय इलेक्शन आशिल्लें जिल्हा परिशदेचें. त्या खातीर हांव आख्ख्या नावेली मतदारसंघांतल्यान आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांतल्यान हांव भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आनी आमचे नरेन भाई जनरल सेक्रेटरी, तशेंच दामू नायक, तशेंच आमचे सर्वानंद भाई, तशें पार्टीचे सगळे कोर कमिटी आसा तांचे हांव नावेली मतदारांत देव बरें करून पयलीं म्हणटा. तांच्यांनी म्हाजेर विस्वास दवरलो. तसोच आमचो आमदार उल्हास तुयेंकर ताकाय हांव देव बरें करून म्हणटा. ताणेंय बी आमचेर विस्वास दवरलो म्हाजेर. आनी जी बाय इलेक्शनाक जी आमकां जिल्हा परिशद तिकेट मेळ्ळ्या ती आमकां जिखून हाडपा लागून आमचे कार्यकर्ते किंवा आमदार पार्टीचे सगळो सपोर्ट आमकां आसतलो.
जिल्हा पंचायतीची खुबशी कामां ह्या तिनूय पंचायतीन जावं रुमडामळ दवर्ली दिकारपाल आनी आकेबाच्या 3 पंचायतीन खुबशी कामां जाल्या जावं आमचो सरकार BJPचो आसा जावं आमचे केंद्रान BJPचो सरकार आसा आनी हे सगळे पळयल्यार की खुबसो डेव्हलपमेंट हो BJP तर्फे ह्या मतदारसंघात दवर्लीच्या जिल्हा पंचायतीन जाल्ले कडेन आसा आनी त्या आमकां पूर्ण खात्री आसा की आमच्या हे फावटी आमचो परेश पांडुरंग नायक हो आमच्या BJP तर्फे उबो रावला आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते आमचो जरी शॉर्ट टायम असलो तरी आमी जिखून हाडटले हितून आमकां मात्तूय दुबाव ना. म्हगेलो मेन गोल आहा डिफीट द BJP बिकॉज 2 टर्म जाले BJP कॅन्डिडेट आहलो थिंगा बाय इलेक्शन हांव मुखार चला सगळे युनायट करून इलेक्शन आमी जिखपा म्हूण मुखार चला. सगल्यांनी भायर सरचे जायते आनी पार्टी आनी दुसरे पार्टी आसा ते BJPर घातल्या मातशें नदर मारात स्प्लीट करूं नाका डिविजन करूं नाका आजी येयले आप येतले सगळे BJPचे बी टीम सांबाळात आमचे लोक सगळे भायर 16 तारखेर भायर सरून भोव मतांनी बाब आमचो लिओन रायकाराक निवडून हाडचो आनी ZP निवडून हाडचो देव बरें. ट्राय आमचे काँग्रेसाक जिखोवपाक कित्याक हांव पयलें उलयना कितले मेळटल्यात ते कित्याक कांय विजीट करूंक ना पूण एक आमगे दावोली तो पळय सीट आहा तो शुअर येतलो तो हांवूय ट्राय करतलो हाडपाक आनी जरूर तो येतलो. दिगरपाली आनी रुमडामोलचो लोक तांकां बरें खबर आसा की सिद्धेश भगत हेणी कसलो वावर केल्लो आसा ना म्हणल्यार ड्युरींग कोरोना टायम वेगळे वेगळे हेतून आनी आयज सगळे म्हणटा यूथ जाय यंग जाय एज्युकेटेड जाय एनर्जेटीक जाय आयज तो प्रॉडक्ट तेंच्या खातीर आसा आनी चड करून कॅन्डिडेट न्ही नेता न्ही बेटा हो स्लोगन चडसो चलतलो हांगा आनी काम करपा खातीर बसला. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. हालीं विचित्रश्यो घडणुको घडपाक लागल्यात. मुरगांवच्या सुमार 20 फामिलींनी ताच्या उदकाचे मिटर चोरेक गेल्ल्याच्यो कागाळी पुलिशेंत दिल्यात. मिटरांचे भितर पितळीच्यो वा तांब्याच्यो तारो वापरतात देखून हो तांबेचोर वा पितूळ चोर आसूं येतात अशें म्हणूं येता. नेमकें प्रकरण कितें तें मात अजून कळूंक ना. अजाबाची गजाल म्हटल्यार चोरयेची कागाळ करप्यांनी सांगलें मिटराच्यो वायरी चोरल्यो पूण मोटर तशेंच सोडले. हाचो अर्थ मिटराच्या भितर आशिल्लें सामानच तांकां जाय आसलें. मिटर दुरुस्त करून दिवचे MMCच्या नगरसेवकांनी PWDक विनवणी केल्या. आयज निवाड्याचेर खूब कडेन उदकाचे मिटर चोरयेक गेल्ले आसा. तशेंच म्हाज्या शेजाऱ्याकूच एक मोटर ते चोरांनी काडपाक ट्राय केल्लो पण तेंचे कडेन जावना तो मोटर तेंचे कडेन निकळपाक जावना तो सो तेज्या लागून तो मोटर उरलो आनी वाड्यार खूब कडेन मिटर उदकाचे मिटर चोरयेक गेल्ले आसा. ऑलरेडी पुलिसांक आमी कळयल्ले आसा PWDक कळयल्ले आसा. अजून पर्यंत PWDचे मनीस येवंक ना. ते येवन ते लायन परत सारकी करपाक तांकां आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा आनी बेगींतल्या बेगीन तांकां मिटरूय दिवपाक रिक्वेस्ट केल्ली आसा नाजाल्यार तांकां सप्लाय उदकाची मेळची ना. तशेंच रिक्वेस्ट करता आमच्या पुलिसांक तेंच्यांनी म्हाका दिसता हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी CCTV कॅमेराज खंय खंय आसा ते जाग्याचेर तुमकां कितें विज्युअल्स मेळटा जाल्यार ते पळोवन करून तेंच्यांनी हे चोर कोण तांकां धरून ही जी निवाड्या केन्ना पयलीं अशें केन्नाच घडोवंक ना मिटर बीन चोरयेक गेले सो फर्स्ट टायम अशें कितें आदळून येयल्लें आसा. सो रिक्वेस्ट करता पुलिसांक की तेंच्यांनी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची. पयले उदकाची समस्या सॉल्व जाता जाता हेंचे शटडावन आसता. शटडावन जाल्या उपरांत उदक येता मागीर रिस्टोर जाता म्हणजे 4 दीस वयता. परतून ह्यो आतां विशय जालो चोरयेचो. चोरयेचो विशय म्हणजे कसली चोरी मिटर चोरी ह्यो खंयच्या दर्जेचो चोर तो म्हाका खबर ना. चोराचो सत्कार करपाक पडटलो अशें जर हे जे अशें जे कृत्य करूंक लागले हे सकयले नीच दर्जेचे कृत्य. लोकांचे नळाचे मिटर व्हरप लोकांक ते खंय तरी सकाळी म्हाका कॉल येयलो सांगपाक की आपलो मिटरूच ना म्हणून ही अशी दुसरे म्हाजी हांव उठलो कितें आत्ताच्या आतां तूं PWD वच म्हटल्यार थंय जेईक मेळ म्हाका इल्लें कितें हेचो कोणी तरी फकाणां बी करपाक मिटर काडला काय चोरी जाला आसतली वच आनी मेळ. तो मनीस गेलो आंतोनियो मेंडीस म्हणून म्हाजो वाड्यांतलो म्हाजो शेजारी म्हाजो मित्र गेलो आनी डिपार्टमेंटाक इंजिनियराक मेळ्ळो. इंजिनियरान कंप्लेंट केली तेणी जाल्यार कागाळ करून सांगली जाल्यार इंजिनियरान ताका आन्सर दिलो की अशें 12-15 जाण येवन गेले म्हणून. तेच्या फाटाफाट म्हाका 4-5 कॉल येयले आपलोय मिटर ना आपलोय मिटर. अरे चल्ला कितें मिटराचेर पावले. म्हाका दिसता भितून ते मिटरा भितून ब्रास म्हाका दिसता कॉपर ब्रास अशें कितें आसतलें म्हणून आयज चोर खंय तरी चोरूंक ही टॅक्नीक तेंच्यांनी यूज केल्लेली आसा. तेन्ना आयज आमचो उदकाचो मिटर चोरयेक गेला
आणि त्यांना आम्ही वास्को पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट हे दिल्या, लेटर केला आणि आम्ही ऑलरेडी एकाय लेटर केला PWD. त्यांना अजूनपर्यंत काय ॲक्शन घेवंक ना. त्यांना अशें आमचे आतां न्यू वाडे फर्स्ट टायम अशी आमची चोरी जाल्या, तेन्ना मातशें ॲक्शन घेवची पुलिसांनी. ती आमची मोटर हांव सकाळीं उदक भरपा येयलें जाल्यार आमचो मोटर सकयल पडलेलो आसलेलो. कोण तरी राती चोर येयल्ले, ते चोरपाक तेंचे कडेन तो जागना हें करपाक काडपाक म्हणून तेन्ना ते काडलो न्हू. तो हांव सकाळीं पळयलो तेन्ना पुलिसांनी हेंचेर एक्शन घेवपाची, आनी हांवें आयकलां की आयज सकाळीं फुडें हांगासर 500 कोणाचे मिटर चोरयेक गेल्या म्हणून. तेन्ना अशें आमच्या वाड्यार केन्नाच जागनासलेलें. तेन्ना पुलिसांनी आतां हेचेर एक्शन घेवपाक जाय बेग्यातल्या बेगान आनी हें करपाची म्हणून एक्शन घेवपाची. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत देवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कमी वजनाचे सिलिंडर मेळटात हे हालीं कांय लोकांच्या लक्षात आयले. त्या संबंधात एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत प्रशासनान सालसेतचे एके गॅस एजन्सीचेर रेड मारली. कांय सिलिंडर कमी जाल्यार कांय सिलिंडर चड वजनाचे आशिल्ल्याचे दिसून आयले. सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ व्हायरल जाला, जातून सालसेतच्या गुदामांत उण्या वजनाचे सिलिंडर विकपाक दवरल्यात अशें दाखोवन दिलां. तेची दखल घेत निरीक्षकांचो आस्पाव असलेल्या लिगल मेट्रोलॉजी विभागाच्या पंगडान सालसेतचे गॅस एजन्सीत वचून चौकशी सुरू केली. व्हिडिओत केल्ले आरोप सत आशिल्ल्याचे तांकां दिसून आयले. पंगडान बरेच सिलिंडर जप्त केल्यात. विभाग कंपनीक चीट भरून स्पश्टीकरण मागतलो. उत्तर गोंयांतल्या कांय वाठारांतल्यानय कागाळी येयल्यात. Video which has become viral on the Facebook and on the newsprint media, and based on the direction of Assistant Controller Sri Arun Panchwadkar, Package Commodities, we visited to the warehouse Gudam of Salset Gas Agency, and we inspected around 200 cylinders, commercial as well as domestic. After checking out the weight, we found 13 domestic cylinder and 5 commercial cylinder which were short and which were excess also. Out of 13 domestic cylinder, 10 were short and 3 were excess. Among 3, one was giving 3 kilo extra. And in commercial, we have found 5 cylinder, out of which 1 is excess, that is 3 kilo, and 4 are short. We have taken 18 gas cylinder in our custody, and we will be seeking reply from the company. And whatever this is the action will be taken as per the Legal Metrology Act and rules in force. Raid will continue throughout. Basically, it is just started. Our routine inspection is going on. Now we will take a thorough inspection throughout Goa. Every morning, this is my vehicle. We weigh about random checks of 10%. At delivery point with the customer also we weigh the cylinder. If it is less, then we take back the cylinder and we send it to the company. The company does their verifications and checkups, and either they give a new cylinder for the customer back or they give the money component back to me. So we have been following the system for 20 years. Suddenly, day before yesterday, there were 3 underweight cylinders which are considered to be defective because they are underweight. So we have to take them back. However, my vehicle was stopped. My boy's keys of the vehicle were taken away from him, and I had to go there with the police to get my keys back. I explained to all of them, okay, this is an underweight problem, we will take it back. And immediately from the go down, the vehicle came and returned the cylinders to the customer. We weighed it again. We told the customer, sorry, that was defective. Good, you told us. And we changed it. That was all. So it could be sometimes the metal also of the cylinder could be there, you know. See, these cylinders are very, very old. Maybe there's some problem there, but I don't think the gas is less. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. वॉटर स्पोर्ट्सात पर्यटकांची सुरक्षा मतीन दवरून तशेंच वॉटर स्पोर्ट्स धन्यांक लुकसाण सोंसपाक लागपी दलालाक धांवडावन घालपाक जेटी पॉलिसी हाडल्या. गोंय जबाबदार पर्यटन क्षेत्र करपाचें आसत जाल्यार आमची धोरणां सारकी आसपाक जाय, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. जेटी धोरणाच्या मसुद्या वयल्यान पर्यटनाचे भागधारक आनी विरोधकांनी सरकाराचेर फारपेट चलयला. हाचें स्पश्टीकरण दितना रोहन म्हणटा,
वॉटर स्पोर्ट्स धन्यांनी मार्गदर्शक तत्वां पाळची असो आदेश उच्च न्यायालयान दिला. ह्या आदेशाक पाळो दिवन हें धोरण तयार केलां. ही मार्गदर्शक तत्वां जाग्यार नाशिल्ल्यान बेकायदेशीर दलाल वॉटर स्पोर्ट्स धन्याच्या जिवार जोडटात. महाराष्ट्र, कर्नाटक ही शेजारची राज्यां गोंयांक वॉटर स्पोर्ट्साच्या मळार बरीच सर्त करतात. रोहन सांगता. वॉटर स्पोर्ट्स थंय इंजर्ड जाले, तुम्ही वाचला ते इंजरी जाली ती वॉटर स्पोर्ट्स एक्सिडेंट जालो तो उदकान. हे सगळ्यो गजाल्यो पयल्यो न्ही जाल्यार आज कितें जालां, वी हॅव टू रियलायज वन थिंग, एज वी टेक गोवा टू बी अ रिस्पॉन्सिबल टुरिझम डेस्टिनेशन, वी नीड टू एन्श्युअर दॅट वी नीड आवर पॉलिसीज रायट. हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्लें की तुम्ही युअर वॉटर स्पोर्ट्स पीपल शूड अबायड बाय सर्टन गायडलायन्स, क्युईंग सिस्टम जावं बाकीच्यो जावं, त्यो रेग्युलेटेड ना. जरी हायकोर्टान दिलें ते जाग्यार ना, आनी त्या खातीर इलिगल गायड्स, आय एम मेकिंग अ व्हेरी क्लियर चार्ज, इलिगल गायड्स, इलिगल टाउट्स आर मेकिंग बिझनेस एट द कॉस्ट ऑफ आवर ऑपरेटर्स. तांकां अजून जे इफेक्ट जाता स्वता कळून आसतलो, कित्याक कोण तरी तांकां दिशाभूल करपाक लागला. हांगा आमकां आमचे वॉटर स्पोर्ट्स जे चल स्पेस, जेटस्की आसूं, तुजे बनाना रायड्स आसूं, पॅरासेलिंग आसूं, जे करतात आनी जोडचे, टाउट्सान न्हय. We are today having challenges from our neighboring Sindhudurg belt and we are having our challenges from the Karnataka border in terms of tourism. आणि आम्ही समज if we don't put our act right आणि आम्ही हांगा झगडी करीत रावले, ऑलरेडी टुरिझम तेवटेन समज शिफ्ट जावंक लागला आनी लागले, थोड्या दिसान हेच आमचे पीपल विल स्टार्ट कंप्लेनिंग की हांगा वॉटर स्पोर्ट्साक आमकां गिरायक ना म्हणून. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून येता येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत नवरात्र आनी शारदोत्सवान उर्बा हाडल्या. त्या निमतान बायलांक आनी चलयांक मन मेकळेपणान खेळपाची, नाचपाची आनी आंगातली काळशी दाखोवपाची संद मेळटा. घाटेश्वर नगर खोर्ली म्हापशेच्या श्रीकृष्ण मंदिरात आनी बाळेच्या शांतारुगा कुंकळकान्नीचे सासायतय अशीच उमेद पळोवपाक मेळ्ळी. घाटियेश्वर नगर खोर्ली म्हापशेच्या श्रीकृष्ण मंदिर ट्रस्टाच्यो कल्पक सर्ती आणि देखावे आणि तेच बरोबर केल्ले नाटकांचे सादरीकरण आकर्षण असलें. भलायकी शिबीर, भुरग्यां खातीर चित्रकला सर्त, होम मिनिस्टर, फॅन्सी ड्रेस सर्त, तळ्यात मळ्यात अशा खेळांनी बायलां भुरगीं घोस्त काडटात. थळाव्या कलाकारांनी बुधवारा विनोदी नाटकय सादर केलें. म्हणजे हे चांगलं केलं, म्हणजे पैसे विकीर आणायला पाहिजे, सामान मिळा आणायला पाहिजे सामान, म्हणजे हे चांगलं केलं तुमच्याच नावावरती आणलं. आणि हो बाळेच्या शांतादुर्गा कुंकळकान्नीचो उत्सव. देवीची पालखी वाठारात भोवून भक्तांक आशीर्वाद दिता. वट भरप, आंगवण करप, पुजा करप अशे विविध माध्यमांतल्यान आराधना करून भाविक देवीक प्रसन्न करून घेवपाचो यज्ञ करतात. पळयात.
गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान जवाहर बर्वे आनी बाळ्ळेच्यान रमेश नायक रावत. आसामाक जावपी वरिश्ठ बायलां T20 मॅचीत गोंयच्या बायलां क्रिकेट पंगडाचें फुडारपण शिखा पांडे करतली. ही मॅच गुवाहाटीत 11 ते 22 ऑक्टोबरा मेरेन जातली. गोंयचे टिमीचें वेळापत्रक जाहीर जालां. गोंयचो पयलो सामनो 11 ऑक्टोबराक रेल्वे आड जातलो. गोवा 365 ब्युरो. 6 आणि 8 तारखेक वादळी वारो आणि जोगलात पावस हजेरी लावपाक शकता. IMDन ह्या काळात येल्लो अलर्टाची शिटकावणी दिल्या, पूण हो अलर्ट आयतार मेरेन वाडपाक शकता. बिरेस्ताराच्यान सुरू जाल्ल्या पावसान शुक्रार आनी शेनवारा घालून घेवपाचे संकेत दिल्यात. कांय तेंपा खातीर थंडाय अणभवपाक मेळटली. शुक्रारा तापमान देंवतलें. चडावत तापमानात उण्यांत उणो 5 डिग्री सेल्सियसांचो उणाव अपेक्षीत आसा. चडावत तापमान 28 आनी उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावूं येता. बोट धन्यांनी नुस्तेमारीचे बोटी दर्यांत घालूं येतात. शुक्रार आनी शेनवारा घसघसतलो पावस. शुक्रारा पावसाक जोगला आनी गडगडाचो सांगात. शुक्रारा चडावत आनी उणें तापमान 28 आनी 23 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 चे आजचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.